मुरगांव मतदारसंघात फुकट लंग फंक्शन तपासणी शिबीर आयोजित केले। हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। हातून शेकड्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांक फुकट तपासणीचो फायदो जालो म्हूण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयला। स्वास घेवपाच्या दुयेंसांचो बेगीन सोद घेवपाक आनी लोकां मदीं फुफ्फुसाचे भलायके विशीं जागृताय करपाचो हेतू ह्या उपक्रमान आशिल्लो म्हूण आमदार आमोणकारान सांगला। आरडी एक्सको खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। जास्तीत जास्त जे लोक येयले पळय ते बरें दिसले आनी अशेच कॅम्प जावपाक जाय तालुका लेवलीक प्रत्येक जाग्याचेर एक असं 15 अल्टरनेटिवली आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 1 मंथ अशें जावंक जाय। हेल्थ कॅम्प आमच्या संकल्प आमोणकरान ऑर्गनायज केला, त्याच्या बद्दल थँक्यू। आणि असो कॅम्प ऑर्गनायज करपाक त्यांनी खूप मेहनत घेतल्या आणि केल्या त्या आमच्या मुरगांवच्या नागरिकांक लाभ घेवपाचो। कितें लाभ घेवपाचो असलो आमी भायर चॅकअप करपाक गेल्यार आमकां इतले खूप पयशे लागतले, खूप एक्सपेन्स जातले आमकां ट्रिटमेंट करपाक। ह्यो आज फ्री मेडिकल लंग्स कॅम्प त्यांनी ऑर्गनायज केला। आईन ह्यो जो आमचे खातीर दवरला पळय सिनियर सिटीजना खातीर कॅम्प खरें खूप अशें बरो ह्यो प्रतिसाद दिला आनी सकाळ पासून ते आतां पर्यंत खूप जाणांची गर्दी पळोवन अशें दिसलें की खरें हे लंग्साचो जो आसा पळय न्हू तो व्हडलो प्रॉब्लम लोकांचो। तो प्रॉब्लम आतां अशें सॉल्व जालो की लोकांक अशें पळोवन हे सिनियर सिटीजनाक खरें म्हाका अशें बरें दिसलें की भाईक अशें थँक्यू म्हणपाचें। भाई जो पळय लोकां खातीर करता पळय हें न्हू खरें खूब बरें। भाजप मंडळ आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार तांकां थँक्यू म्हणटा। हांव स्वता चॅक करून येयलो, चॅक केल्या नंतर अशें मनाक भंय दिसतालें की कितें मेळत काय म्हणून। पूण आयज अशें आमी वयता भायर गेले जाल्यार आमकां जायते पयशे दिवचे पडटा, परत नंबर काडचे पडटा। पूण हांगासर आयज येयल्या नंतर हांव पयलीं चॅक करपाक गेलो, म्हाका अशें उत्सुकता आसली केन्ना कॅम्प जातलो काय म्हणून। पूण आमचे हे आयकले सरान आनी हो कॅम्प दवरलो आनी हांव स्टार्टींग केल्या नंतर हांव चॅक केलें, मागीर म्हाका कळ्ळें भितर रिपोर्ट केल्या नंतर काय ना म्हणून हांव फ्रेश सारको म्हणजे अशें हे कॅम्प जावपाक जाय। तर सरान देव बरें करूंक म्हणटात आनी खूब तेणी लोकांचे हांगासर एक हें केलें, कोणाक आपल्याच्या जिवाचो भंय दिसता न्हू ताका बरेंशें केलें तेणी। आमचे मुरगांव भाजप मंडळ आणि आमचे लाडके आमदार श्री संकल्प आमोणकर आमचे गव्हर्मेंट डॉक्टरांनी हांगा घेवन पल्मोनेटरी म्हणजे लंग फंक्शन टेस्ट हो कॅम्प केल्लो आसा। तुमकां खबर आसा की सगळ्या गोंयाच्या वाठारांत ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्प जाता, आय चॅकअप कॅम्प जाता, कार्डिओलॉजी कॅम्प जाता। पूण असो हो युनीक कॅम्प म्हाका असो मुरगांवान फर्स्ट टायम जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता अशें आमचें पळोवन उदाहरण पळोवन सगळें गोंय बरें जावपाक जाय। ते आमकां खबर आसा की प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें लंगचो प्रॉब्लेम आसता, परत परत ताका एलर्जी इश्यू आसता, ब्रोंकायल आसता म्हणून जाता। सो दीस इज जस्ट नॉट अ ट्रिटमेंट कॅम्प आसा, पण स्क्रिनींग कॅम्प। म्हणजे हाजेर आतां आमकां ऑलरेडी म्हाका दिसता 90च्या वयर रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, भरपूर उदंड प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। म्हाका जस्ट एक स्क्रिनींग कॅम्प हांगा कितें जातलें, जो पेशंट येता ते डॉक्टर आमचे दोनूय आसतात, आमचे काणेकर आनी समीर नाईक सर, ते दोगांय तांकां स्क्रिनींग करतले आनी तांचो कितें इश्यू आसा ते पयलीं नोट डावन करतले आनी मागीर ताचे फुडें ट्रिटमेंट जे आसा ते परत येतलें। हो जो आमी कॅम्प हाडलेलो आसा स्पेशली लंग्स डिटेक्शन करपाक लागून आनी हो आख्ख्या आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन दवरलेलो आसा आमी। आनी हो जो कॅम्प आसा हो प्रायवेट कॅम्प आनी हो आमी तेंचे कडसून प्रायवेट कॅम्प घेतलो आसा। हे डॉक्टर जे आसा सगळे प्रायवेट डॉक्टर आसा आनी हांवें हो मुद्दम कॅम्प दवरलेलो आसा कित्याक आयज आमचे जे हो कॅम्प आसा हो स्पेशली सिनियर सिटीजनाक लागून, जे आमचे चडशे जाणटेले लोक आसा, आमची महिला, आमचे जेंट्स, तेंच्या लोकांनी स्पेशली आमी एनावन्स केलेलो 50 वर्साच्या वयर जे लोक आसा तेंच्यांनी हे आपले टेस्ट करचे म्हणून लंग्साक लागून। आनी हेजे लागून डिफरंट जे प्रोसिजर आसा तो आमी चॅक करतात आनी तेज्या लागून आमचे डॉक्टर्स आयज आसा आनी एक बरो रिस्पॉन्स आयज आमी पळयता लोकांचो मेळ्ळो आसा। सकाळच्यान जे लोक रावलेले आसा आनी आयज आमी तुमी पळयता इतले लोक हांगा वेटिंगान रावलेले आसा। सकाळच्यान भरपूर लोकांनी हेजो फायदो घेतलो आसा। हो कॅम्प दनपार पर्यंत चलतलो। तेमसाठी हांव मागता सगळ्यां कडेन आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो। हेजे भितर आमी सगळे फ्री दवरलेले आसा आमच्या लोकांक लागून। हेजे भितर आमी एक्सरे काडून ऑन द स्पॉट रिपोर्ट दिता। सगळो रिपोर्ट जो आसा तो ऑन द स्पॉट म्हणजे डॉक्टर्स तांकां दिता आपयता आनी तेंच्यांनी घेवन जेका प्रॉब्लम आसा, इश्यू आसा ताका आमी होल्डार दवरलो आसा। तेजो रिपोर्ट आमी मंडे दितलो म्हणजे फाल्यां दितले आमी। सो कोणाक आमकां केसीस मेळटा बाबा प्रॉब्लम आसा, थोडोसो प्रॉब्लेमॅटीक आसा, तेंचे आमी केसीस होल्डान आनी इवन मेडिसीन कोणाक लागता ते सुद्दां आमी फ्री ऑफ प्रोवायड करपाचे आसा। सो अशें आमी सगळे टेस्ट दवरले आसा। ताका लागून एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा। हांव मागता बाकीचे लोक जे कोण पावना तेच्यांनी हेजो येवन फायदो घेवचो आनी मॅक्सिमम आमचे सिनियर सिटीजन तेंच्यांनी घेवचो। आनी तशेंच हांव फक्त सिनियर सिटीजन एबाव 50 म्हणना, बाकीच्या लोकांकूय जेका थंडेचो
थंडी आसा बाकीचे तेंच्यांनी आपले चॅकअप करचे म्हणून हांव सुद्दां स्वता म्हाजे सह चॅकअप करून घेतलो बाकीच्यांनी आनी सगळ्यांनी चॅकअप केल्लेले आसा. सो म्हाका दिसता एक बरो इनिशिएटीव आमच्या मुरगांव BJP मंडळान घेतलेलो आसा आनी तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो कॅम्प आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा.